नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हापसा आल्तिनो दोगांचेर हल्लो करपाची घडणूक आयल्या उक्ताडार एका बिल्डरान बांदकामाच्या वादांतल्यान दोगांचेर केलो हल्लो. पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडात चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट हाडले उक्ताडार. पुलिशेन धाड घालून 6 जाणांक धरले रंगे हात. वट्ट 10 लाखांचो माल केलो जप्त. कुट्टरी वाठारात 1000 परस चड खारफुटीच्या झाडांचो कत्तल करपाची धक्कादायक घडणूक आयल्या उक्ताडार. संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन संबंधिताचेर करची कारवाय, थळाव्यांची मागणी. अन्न आनी वखदा प्रशासनान कानोळे बागा कळंगूट वाठारांत घाली धाड. 6 आस्थापनांची केली पळोवणी. हातूंतली 4 आस्थापनां केली बंद. सत्तरीच्या नानोड्या बांबर वाठारांतल्या शेड आनी गाडयेचेर कोसळ्ळे आंब्याचें झाड. सुमार 1.35 लाखांचे जाले लुकसाण, जाल्यार 5 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालपी दळाक आयले येस. आनी मोर्जी मुखेल रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर जाली टक्कर. 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. आता पळयात खबरो विस्तारान. म्हापसाच्या आल्तिनो वाठारांत मारहाण करपाची एक धक्कादायक घडणूक उजवाडाक आयल्या. 48 वर्सां पिरायेच्या एका दादल्यान दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण बांदकाम सुवाते लागसार एका बिल्डरान ताचेर हल्लो केलो. आपल्याक वाचोवपाक आयिल्ल्या 67 वर्सां पिरायेच्या शेजाऱ्याचेरूय हल्लो केलो. दोगांय जखमी जाल्ल्यान ह्या प्रकरणात म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या. Around 6:40, we were standing outside the St. Mary's Primary School, looking towards construction site which has come up there. And we were looking at it, and I was there actually. I was looking at it, and I was getting out from there. And as I was getting out, this Mario Beraldo Fernandez, who is the builder of the construction site, comes, starts abusing me, starts assaulting me. And I was just defending myself. I was getting away. Then he tripped, and as I was going out, he comes running and he bites me on my side here. He has caused an injury. And then Mr. Rafael Lobo, who is a neighbor there, heard the scuffle. He came to rescue me. You can tell them also what happened. When I saw that he was not to be seen, I came closer to see where was Mr. Ricardo stuck. And then I saw that the builder was assaulting him at that time. He bit him very badly, for which Mr. Ricardo has been taken to the district hospital for medical examination. And they've given him some urgent treatment. So this was when I came close by to see what happened, he came and assaulted me, and he gave me 2 slaps on my head. He assaulted him. And at that stage, he came to help me at that stage. Then we somehow managed to get away. I called the police. As I was calling the police, he ran into his car and he went away. Then the police came, and then we came to the police station. What was the exact reason behind this fight? See, there is a lot of people looking at it and seeing what is going on in this building, because there's a lot of illegalities in this building. They're causing a lot of disturbance to us in the neighborhood, a lot of inconvenience. They are trespassing through St. Mary's School property. So we were just looking at the building, and this guy, somehow I think his people told him that we were there. I was there. Then Rafael, who is the neighbor, he came to save me, but then he started getting assaulted. कुट्टरी वाठारात व्हडा प्रमाणात खारफुटीच्या झाडांची कत्तल केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. कुट्टरी सावन 2 किलोमीटर पयस सुमार 1000 परस चड झाडां कातरून उडयल्ली आसा. ह्या घडणुके उपरांत पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. दर्यादेगेवयल्या वाठारांची आनी जैवविविधतायेची राखण करपा खातीर खारफुटीची झाडां म्हत्वाची आसा. देखून थळाव्यांनी हे घडणुके विशीं खर तिडक उक्तायल्या. तशेंच संबंधिता आड खर कारवाय करपाची मागणी पर्यावरण मोगयान थळाव्यांनी केल्या.
त्यांच्या वयर आसा ते 1000चे वयर आसतली. जे मारले कटिंग केले आणि कितली एरिया अशी तुमका दिसली आता तुम्ही आता चलून भितर सरल्यात ते? जवळजवळ 1-2 किलोमीटर आसा. 2-1 किलोमीटर जातले न्ही. ओके. काय येऊन आले ना तुमका परमिशन ना परमिशन काय ना ते आम्ही साहेबाच्या तुम्ही जेन्ना कंप्लेंट येयल्या साहेबाच्या इन्स्ट्रक्शनचे आम्ही हांगा पळोवपाक इन्स्पेक्शनाक गेले. ओके. आणि एज किती असतली या झाडांची जी मँग्रोव्ज आता कट केल्या ती तुम्ही पळयल्यात ती? एज म्हटल्यार त्यांची असते पयलींची जवळजवळ 15-20 वर्सां. 15-20 वर्सां पयलींची आसा. 70च्या नानवड्या बांबर वाठारांतल्या एका घराच्या शेडीर आणि गाडयेचेर आंब्याचे झाड कोसळपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेत सुमार 1.35 लाखांचे लुकसाण जालें, जाल्यार 5 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पावलपी दळाक येस आयलें. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मोर्जे वाठारांत 2 दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाली. या अपघातात तिगांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मैं वहाँ से जाता था. किसने मारा गाड़ी? वो एक गाड़ी वाला. आप कहाँ से उधर से कहाँ जाता था? माता घूम रहा है, तुम पकड़ो. वो कौन फॉरेनर ने मारा? फॉर्नर था. कार थी? हाँ कार थी. कार ने मारा? नंबर याद है कुछ? नहीं अचानक मार दिया ना. नहीं, व्हाइट कार है, ब्लैक कार है, क्या है? ब्लैक कार है. ब्लैक कार मार के गई. इस साइड को गई सर. कुळ्या पोलिसांनी महाराष्ट्रातल्या 26 वर्षाच्या आशिष माघाडे या तरणाट्याक अल्पवयीन चलयेचे फोटो सोशल मीडियाचेर व्हायरल केल्ल्यान IT ऍक्ट आणि पॉक्सो कायद्या अंतर्गत अटक केलो. तशेंच या दुबाविताक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. नमस्कार. आम्ही कुळे पोलीस स्टेशन हांगा आसा, ज्या जाग्यार फाटीं कांय दिसां पयलीं एक हांगा केस जाली. धारबांदोळ तालुक्याचे एक चली, अल्पवयीन चली, तेका महाराष्ट्राचो चलो इश्टाचेर फ्रेंडशीप जाली आनी ती फ्रेंडशीप जाल्या कारणान इश्टाचेर आनी ते फोटो तेणी हांगा आपले हेजेर व्हायरल करीत रावलो. जेन्ना हे फोटो व्हायरल जाले तेन्ना चलयेची आवयक आहा तेजी समजली कॉलेजी बी सगल्याक ते चलयेचे फोटो व्हायरल जाले. आनी जेन्ना हे चलयेची आवयक ती गोश्ट पळय तेन्ना चलयेच्या आवयन येवन कुळे पोलीस स्थानकाचेर तक्रार दिल्ली आनी त्या तक्रारीनुसार तेका 2-3 दीस लागून हांगा तेका सर्च करून तेका महाराष्ट्राच्यान तेका हांगा धरून हाडले आसा. तेजें नांव जावन आसा आशिष मागाडे, वय 26. हो महाराष्ट्राचो भुरगो. तो धारबांदोळ तालुक्याची चली, अल्पवयीन जी चली आसा, फोटो सगल्यांक व्हायरल केले म्हणून तेका आतां IT पॉक्सो ऍक्ट खाली तेका अटक केल्ली आसा. आनी ह्या संदर्भान सांग्यार तेजी हांगा कोर्टान तेका जेन्ना दाखल केलो तेन्ना तेका 5 दिसाचो रिमांड मारलेलो आसा. सद्याक कुळे पोलीस स्थानकान तो 5 दीस कोठडीन आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्या एकनाथ खेडेकर. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोर्डा चलपी ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले. गेडिया राज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चौडा, रोकट जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावं आसा. या प्रकरणात या 6 जाणांक अटक केल्या. पुलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबाईल फोन्स मिळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला. फाटल्या 4 ते 5 दिसां सावन अमेरिकान कडशी मोपा वाठारांतल्या शेती बाटेची नाशाडी केल्या. रान खाते 24 वरां ह्या ओंकाराचेर नदर दवरून आसा. दिसान दीस वाडपी नासतुसाक लागून थळाव्यांनी ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करपाची मागणी संबंधीत खात्या कडेन केल्या. हे केव्हा तुमचे कवाते ओंकारान उडयले? सकाळी रात्री कितल्यांक? जातली आज 11:30. मग तुमका कशें कळ्ळे हे कवाते? सकाळी येयले तेन्ना उडयले. आणि कोण इल्ले मागीर पळोवपाक? एग्रीकल्चर सरकार काय नुकसानी बी दितलो हेचो? कित्याक
सरकार नुकसानी दिवंक जाय न्हू तुमकां, हे उत्पन्न गेले तुमचे न्हू. पहिले वयर आमच्याकडे असले ते हा येऊन पळून गेले. पळून गेले. हो. आणि कोणाची केल्या नुकसानी? आणि ते दिवशी दोनदा गेले. पहिले एकदा येले आणि काल एकदा काल येले येईल होतो. नमस्कार. सध्या आम्ही आसात मोपा या डोंगर वाठारात आणि हांगासर फाटल्या 4 दिसां सावन ओंकार हत्ती येवन व्हडा प्रमाणात नुकसानी करपाचो यत्न सुरू आहा. पूण आमचे वन खात्याचे जे कर्मचारी आसात, अधिकारी आसात, ते 24 तास या ओंकार हत्तीच्या फाटल्यान आसात आणि तांणी चडांत चड हानी करची न्हू म्हणून हांची तळमळ आसता. तांकां तान भुकूय विसरलेले वता. पूण सरकार ह्या ओंकार हत्तीचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त कित्याक करिना हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान बेगोबेग या हत्तीचो पाठपुरावो करून ताचो कायमस्वरुपी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या लोकांची आणि शेतकऱ्यांची मागणी आसा. हा निवृत्ती शिरोडकर. नारी शक्ती वंदना कायद्या उपरांत देशभरातल्या बायलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचेर चर्चा चालू असताना गोंयांतल्यानूय एक महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. या विधेयकाक लागून लोकसभेच्या जाग्यांचो आंकडो खूप वाडपाची शक्यताय आसा आणि गोंय विधानसभेच्या जाग्यांचो आंकडो वाडपाक शकता अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पळयात. नारी शक्ती वंदना कायदो दुरुस्ती विधेयक समन जालो जाल्यार लोकसभेत सध्याच्या 543 जाग्यांनी 273 जाग्यांची वाड जावपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंय विधानसभेतूय सुमार 5 सुवाती वाडूंक शकतात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पणजे आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती मंच कार्यावळीत उलयतना ताणें स्पश्ट केलें की गोंयांत कितले जागे वाडटले हाचो निमाणो निर्णय विधेयक समन जाल्या उपरांत स्पश्ट जातलो. संसद आनी विधिमंडळांतल्यान बायलांक 33% आरक्षण दिवपा खातीर 2023 वर्सा हो कायदो समन जाल्लो. फुडली जनगणना 2027 ते 2029 या काळात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत मतदारसंघाची पुनर्रचना जातली. 2029 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेत बायलांचे आरक्षण चालीक लावपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती सुरू आसा. हाचो आदार 2011 वर्साचे जनगणनेंतल्यान घेतले. मजगती ह्या निर्णयाक लागून धोरण तयार करपाक बायलांचो वांटो वाडटलो असो विस्वास उक्तायतना गरज पडल्यार बायलांच्या आरक्षणा खातीर म्हजी स्वताची सुवात सोडपाक हांव तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नारी वंदन अधिनियम बिल म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे बिल मांडटा आसतना ताका जें नांव दिलां पळय न्ही तर नारी शक्तीक वंदन केल्लें आसा की प्रणाम केल्लो आसा, सॅल्यूट केल्लो आसा आनी हें पयले फावटी आसा. आमी पळयता की देश स्वतंत्र जावन इट ऑलमोस्ट 79 इयर्स हॅव कंप्लिटेड आणि ह्या 79 इयर्साच्या उपरांत म्हणजे खंय तरी 2023 हे बिल पास केलें. इतके दीस फक्त आमी जाका म्हणटा की गाजर दाखयताले. हे 2-3दा प्रयत्न जालो की हय 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाक जाय म्हणून, बट कोणीच हे करूंक ना. ऑल्दो देशाच्यो प्रधानमंत्री महिलाय जावन गेल्यो, बट तांच्यांनी सुद्धा महिलांक नेतृत्व दिवचें, 33% नेतृत्व दिवचें हे तांकांय केन्ना सुचलें ना. म्हणजे महिलांक न्याय दिवचो, महिलांक हक्क दिवचो हे कोणाक सुचलें आसत जाल्यार मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक सुचलें आणि म्हणून तर तांच्यांनी हे बिल पास केलें. हे बिल 23 पास केलें, बट एक स्टेप फुडें वचून आमी म्हणटाले की आतां अमेंडमेंट कित्याक हाडटा की 2016 म्हणजे आत्तां जावपी 16, 17 आनी 18 ह्या 3 दिसाच्या सत्रांत हाजेर डिस्कशन आसा लोकसभेंतल्यान आनी हे लोकसभेंतल्यान पास जाल्या उपरांत हे बिल 18 मिनिमम टू मिनिमम 18 स्टेटींतल्या विधानसभेंतल्यान पास जावपाक जाय. बिकॉज ह्या बिला फाटलो उद्देश कितें आसा? इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. म्हणजे पंचायतीनूय महिला रिजर्वेशन आसा, जिल्हा पंचायतीन आसा, म्युनिसिपालिटीत आसा, विधानसभेत आसा आणि लोकसभेत आसा. इट इज फ्रॉम द पंचायत टू पार्लमेंट. ह्या बिलात 33% रिजर्वेशन जावपाक जाय. आतापर्यंत आम्ही पंचायती पासून ते जिल्हा पंचायती पर्यंत, म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावले, पण ताका विधानसभेत आणि लोकसभेत पावूंक ना. म्हणून आम्ही जर म्हणटा की 2029 लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जर 33% जावपाक जाय आसत जाल्यार हे बिल आता, कारण सेन्सस आता सुरू जाला, इन 2027 तो सुरू जातलो. इट विल टेक मायट बी 2 years ऑल्सो. म्हणजे आम्ही पळयता की सेन्ससाच्या कामात सुद्धा वर्स 1.5 वर्स वता. 2027 सेन्सस 28 सोंपू शकता आणि 28 जर सोंपलो जाल्यार ताज्या रिलेटेड जर ते करपाचे जाले आसत जाल्यार इट मायट बी डिले. म्हणून हातूंत परत अमेंडमेंट करून हे बिल
2029 जर आमकां पास करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी 2011चो सेन्सस हो कन्सिडर करून हें बिल पास करपाचें थारायलां. आनी हें बिल पास करता आसतना बऱ्याच जाणांक म्हणजे मॅडमीन जशें म्हटलें की दिस इज अ पुरुश प्रधान संस्कृती. थोड्या जाणांक दुखतलें असलें, हय अरे म्हाजो सीट वचत काय कितें, त्याचो सीट वचत काय कितें, बिकॉज 543 जे सीट्स आसा ते वाडून म्हणजे 273 एडिशनल सीट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो विशय परतून एक फावट राजकारणात चर्चेचो विशय झाला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर बायलां खातीर 33% आरक्षण चालीक लावचो अशी मागणी आसा. पूण सुमार 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासतात. मजगतीं गोंय काँग्रेसीची बायल अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो प्रस्न राज्यांतल्या राजकीय मळार परतून एक फावट चर्चेक आयला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर 33% बायलांचे आरक्षण चालीक लावचे अशी मागणी आसा. फुडाराक 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासता. मजगतीं गोंय काँग्रेस बायला अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाक लक्ष केला. खरेंच सरकार बायलांक समान संद दिता जाल्यार भाजपाचे 33 आमदारांतले फकत 3 आमदार बायलां आसतना एकूय बायल आमदाराक मंत्रीपद कित्याक दिवना असोय प्रस्न तिणें केलो. बायलां सशक्तीकरणाच्या दाव्यांक लागून आतां राजकीय आरोप आनी प्रतिआरोप चड खर जाल्यात आनी ह्या विशयाचेर नवी चर्चा सुरू जाल्या. डिबेटाक एक वर्सभर दवरपाचे आनी तशें तें बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आता सडनली हे सगळें जाला आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर. पक्षाचो नसता, तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिझर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना. आतां तुमी पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिझर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिझर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिझर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आनी आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनाउन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयान 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कम्प्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय तेका डॅमेजिंग आनी हानिकारक आसा. इतलेच तेंच्यांनी महिलांक फुडें काडला आनी इक्वल संदी दिला जाल्यार आयज भाजपाच्या लिस्टान 33 आमदाराच्या कॅबिनेटान 3 महिला आमदार आसात. तितूंतले एकूय महिलाक कित्याक अजून पर्यंत मिनिस्ट्री दिवंक ना की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो जावपाचें. सी लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट ओपोजिंग द बिल. द बिल इज नीड ऑफ द आर आनी तेजी गरज आसा, पण प्रोसिजर बाय विच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शुड बी ओपन फॉर पब्लीक डिबेट आनी तेज्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा आनी दोनापावला हांगाच्या चोरी प्रकरणात व्हड कारवाय जाल्या. गोंय पुलीस आनी दिल्ली पुलिसांच्या संयुक्त कारवायेंतल्यान 6 आरोपींक अटक केल्या. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आनी फुडली चवकशी जातली. पळयात पुराय बातमी. म्हापसा आनी दोनापावला वाठारांतले 2 गोंयांतल्यो गाजलेल्यो चोरी प्रकरणांक व्हड यश मेळ्ळां. गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान जानेवारी 2026 सावन ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्ली. SP गुन्यांवाच्या मार्गदर्शना खाला सायबर सेल आनी उत्तर जिल्लो पुलीस हांच्या पंगडान पुराय तपास करून म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो एकठांय केल्यो.
ही माहिती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्याकडेन वांटून घेतिल्ली. ते उपरांत दिल्ली पुलिसांनी कारवाय करून 6 आरोपींक अटक केल्या. अटक केल्लो हो गट आंतरराज्य गुन्यांवांतय गुंतला अशें उक्तें जालां. ह्या आरोपींक बेगीनूच ट्रान्सफर वॉरंटाचेर गोंयांत हाडटले आनी फुडली चौकशी जातली. हे संयुक्त कारवायेक लागून चोरयेचें प्रकरण सुटावे जातले अशें मुखार आयलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दोडामार्ग गोंय वाठारांत जाल्ल्या घरफोडी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 3 दुबावीत चोरांक धरल्यात. हे तिगूय दुबावीत पश्चिम बंगालचे आशिल्ल्याचें कळटा. महाराष्ट्रा सयत उत्तर गोंयांतले हेर चोरयांनी हात आसूं येता असो दुबाव आसा. दिवचल पुलिशेन रेड मारून ही कारवाय केल्या. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके व्हडले कारवायेंत घरफोडी करपी 3 जाणांचे टोळयेक धरपाक येस मेळयला. दिवचल पुलिशेन ज्या दुबावीत चोरांक धरल्यात त्या चोरां कडल्यान टीव्ही, दुचाकी, मोबायल फोन मेळून 5 लाखां परस चड किमतीचो मालवच हस्तगत केल्लो आसा. दिवचल पुलिशेन मंगळारा राती थिवी माडेल वाठारांत एका भाड्याच्या घराचेर धाड घालून ही कारवाय केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 7 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या सप्तकांत गोंय दोडामार्ग सीमे लागीं आशिल्ल्या खरपाल वाठारांत अनवळखी चोरांनी एक घर फोडिल्लें. ह्या घरांतले किमती सामान ह्या चोरांनी चोरिल्लें. हे विशीं संबंदीत घरमालकान दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक सुरवात केल्ली. तपासा मजगती ह्या चोरी प्रकरणांतलो मुखेल जो दुबावीत आसा तो माडेल थिवी वाठारांत एका भाड्याच्या घरांत रावता अशें कळ्ळें. ही म्हायती मेळटकीच मंगळारा राती PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला एक टीम स्थापन केली आणि हे पुलिसांचे हे टीमीन माडेल वाठारांतल्या त्या घराचेर धाड घालून दुबावीत जो मुखेल दुबावीत आसा त्या अरीफ उल मोंडल ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरलो. त्या घरात चोरयेक गेल्लो मालवच मेळटकीच पुलिशेन तो मालवच लेगीत ताब्यात घेतलो. जेन्ना अरीफ उल मोंडल हाची चवकशी केली तेन्ना तांणी चोरी करपाक आनीक 2 साथीदारांची मदत घेतल्या अशें सांगून तांची नांवां लेगीत सांगली. बाप्पा मोंडल आनी अली अजीज मुल्ला अशी अटक केल्ल्या हेर 2 चोरांची नांवां आसात. पुलिशेन ह्या तिगांकूय सध्या पुलीस कस्टडीत दवरिल्ले आसा. ह्या तिगांयनी मेळून गोंया सयत महाराष्ट्रांत मेळून हेर कांय घरफोडी केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. तशी कबुली लेगीत ह्या चोरांनी दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केळशी असोळणांतल्या पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या पुला वयल्यान दिसाक हजारांनी लोक यो वच करतात. मात सध्या पुलाची जर्जर स्थिती पळोवन लोकांच्या सुरक्षे कडेन व्हडलो धोको निर्माण जाला. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं बेगोबेग पूल दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी समाज वावुरपी वॉरन आलेमावान भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे कडेन केल्या. आयज एप्रिलाचे 15 तारीख मुगे फ्रेंडान म्हाका आपयल्लो. सो हिंगा तुवें आत गायल्या भितर फूल आत भितर वयता ब्रिजी पोंदा सारको हो गॅपचो आहे बाबा सगळ्या. आनी हिंग हाल कोणू पूण पटवलो भुरगीं जोर तर राती कडेन जायत फॅमिली येता पिक ऑफ द व्यू. हिंग पांय घालपा देखून पिरान दिता पांय गायले पांय सारको भितर वयता. ब्रिज इज एज गुड एज इट्स टर्निंग इनटू हाफ. You know, the MLA of Benalim also is of Aam Aadmi, the MLA of Asolna is of also Aam Aadmi. You come closer also in Bogle Degulile and a gap so it's very dangerous for the commuters. Log हमके लोग going कर लोग in evening पासोया आता walk आता run आता in gap पे. It's completely dangerous. So I'm requesting the government of Goa. So I'm requesting the government of Goa and both the Aam Aadmi MLAs bond korai
तुमगेलो डेव्हलपमेंट सोशल मिडियाचे आणि ग्राउंडाचे आहे आणि जात तितू बेगीन इमिजिएटली हेचे एक्शन घे. हे ब्रिजी लागून हाल कोणागे क्यू केलो हेची जबाबदारी तुम घेवपाचो तुमचे पडलो जबाबदारी. त्याच भाशेन आमगे केडशे सरपंच पंचायता आणि आसोलना पंचायता मातशे तुम्ही बाराबोर हे आनी हेजे इन्स्पेक्शन करा आनी लेटर घालाय PWD. I have already spoken to PWD, but this is a very, very serious matter. Very serious matter. Look at this hand. It's going completely in. You know, and कितें पूण जाल्या हाल्या हे जबाबदारी कोण लोका कितें जाल्या. ब्रिज देखून वच जावपा आतां चोवपा गेल्यार भिरांत दिसत आसा की म्हाका फ्रेंडान आपयल म्हूण म्हाका कळटें. सो प्लीज टेक दीस व्हेरी सिरियसली. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.